धार बांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत आयआयटी प्रकल्प हाडपाच्या हालचालींक वेग आयला। दयानंद नगर वाठारांतल्या 2 शेतकारांक आयआयटी खातीर जमीन संपादनाच्यो नोटीसी गेल्यात। ताका लागून वाठारांतल्या लोकांमदीं बोवाळ पडला। आयआयटी हाडटात जाल्यार लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले, पूण तशें कितेंच करिनासतना भायल्या भायर सर्वेक्षण करून जमीन संपादनाची प्रक्रिया चलयिल्ल्यान थळावे लोक चळवल्यात। आमकां आयआयटी नाका हो प्रकल्प हांगासर हाडल्यार शेड मेळावली परस खर आंदोलन उबारपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। तशेंच सरकारान आयआयटी तशेंच संजीवनी साखर कारखान्याविशीं धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी तांणी केल्या। ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी 400 लोकांनी सह्यांचें निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, थळावो आमदार, उपजिल्लोधिकारी तशेंच जिल्लोधिकाऱ्याक आनी हेरांकूय दिला। हांगा जर आयआयटी येयली जाल्यार आमचो काँग्रेस पक्षाचो हेजेर ठाम विरोध आसतलो म्हणून, पूण हे आयज खंय तरी हे सत्य जाता कशें दिसता। कारण आयज खुबशे अशें आमी आयकोपाक येयला की कांय जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, जे भाटकार आसा, तांकांय खंय नोटीसी गेल्ले आसा की तुमी येवन मेळा की हांगा आयआयटी तुमचो जागो जाय। आतां हेजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की हे आमची जी संजीवनी ही शुगर फॅक्टरी आसा तिजें कितें? ही जी तुमी आतां फाल्यां डिमॉलिश करतले आनी हे उसवाल्यांनी वचपाचें खंय? आयज कितलीशे उसवाल्यांक तुमी बंद केले ऊस रोवपाचे, हांगा कितलीशे ऊस एग्रीकल्चर आमचे काबार केले तुमी। आनी आयज ही संजीवनी तुमी जेन्ना हांगा येवन स्टेटमेंट करताले इलेक्शना टायमार की ही संजीवनी केन्ना बंद पडपाना, आमी ही रिस्टार्ट करता, हे ते ती आश्वासनां गेली खंय? जर तर असले प्रोजेक्ट येवपाचे आसलेले जाल्यार तुमी ह्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले। सो लोकांक कॉन्फिडन्स घेवना, लोकांक कोणाक विचारले ना अजून। ही जर हांगा येवपाक जाय एक पब्लीक हियरिंग जावपाक जाय आसलेले। हे जे कोण शेतकरी आसा आमचे हांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले। हे जे सायडीचे वाठाराचे लोक आसा तशी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय। हे वसत थंय जे शेळ मेळावली सारखे हे हांगाय सावड्डे आमचे धार बांदोड्याकूय करपाक सोदता काय असं म्हाका दिसता की हे तशेंच हांगा हे परत शेळ मेळावली जशें जाल्ले, जशें लोकांक हांगा पुलिसांनी बडयल्ले तशेंच हांगाय जातले दिसता म्हाका। खंय तरी एक आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो एक पॉलिटिशियन अशें आयकोपाक येयला की जे सायनी मारल्या तेंचे दारान दारान भोंवता आनी तांकां धमकेता, जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां पेडणे ट्रान्सफर मारपाचें सांगता। संजीवनी साखर कारखानो खंयचेच परिस्थितीत मोडपाक दिवचे नात। ऊस कारखान्याचे बाबतीत आमी शेतकऱ्यांच्या वाटेन आसात अशी भूमिका श्याम भंडारी तशेंच हेरांनी घेतल्या। हांव सांगपाक सोदतां गव्हर्नमेंटाक, जर तुका आयआयटी हाडपा आसा तूं पयलीं सरावंडींग लोकांक विश्वासांत घे, पंचायतीक ग्रामसभेक इशू घाल, हे सगळे मांडून ही आयआयटी हाडली जाल्यार तिका वेलकम आसा आनी लोकांनी ताका ओपोज करूना जाल्यार आमचो वेलकम आहा। 10 जुनाक 1-2 भाटकारांक जमनीचे भाटकार जे आसा तांकां 1-2 नोटीसी गेल्यो ऑफिशियली की आयआयटी खातीर तुमच्यो ह्यो जमनी संजीवनीचे जाग्यार आयआयटी येता आनी तुमचे सायडीन जी जमीन आसा ती आयआयटी खातीर जाय, तेन्ना तुमी ते कागदपत्रां आहा ती सादर करची। आनी तेन्ना हांगा लोकांक कळोवन येयलें की हांगा आयआयटी जावपाची शक्यता आसा म्हणून। सद्या ओकाम गांवच्या लोकांनी 400 सायनी घेवन प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, त्या शिवाय एसटी कमिशन, ट्रायबल वेलफेअर, त्या शिवाय डेप्युटी कलेक्टर बाकीचे सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यां कडेन येवन आतां निवेदनां दिल्लीं आसा आनी लोकांनी ह्या आयआयटी प्रोजेक्टाक तीव्र विरोध केल्लो आसा। धार बांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या